मतदारांनी वेचून दिल्ल्या काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधी आणि एकाच पक्षांत रावून जनतेची सेवा करची तसेच सत्ते खातीर एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत वचप टाळपाक जाय। परतून असे पक्ष बदल करून लोकांच्या मतांचो गैरवापर करपी आमदारांक आणि हेर लोकप्रतिनिधींक आमी योग्य तो धडो शिकयतले अशी शिटकावणी वेगवेगळ्या बिगर सरकारी संस्थांनी दिली। आमदारांचे हे नाटक आमी आता खपोवन घेवचे नात अशें तांच्यांनी सांगले। बेरेस्तार वास्को पालिकेच्या मुखार धरणे आंदोलन करून या आमदारांचो निषेध केलो। पळय हे आमी जे प्रोटेस्ट डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडोवन हाडटात फक्त एक मॅसेज दिवपाक जे आमदार आसा जे कोण मायग्रेट जावपाक सोदता ऑन द रुलींग सायड हे खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आनी एक शिटकावणी दिवपा तांकां की फाटले फावटी जेन्ना डिफेक्शन जाल्लें तेन्ना सगळें सायलंट आशिल्लें, कोणाचें एक्शन जावना, पूण ह्या फावट लोक ओगे रावपाना। एकदां अशें कितें जालें जाल्यार लोक सामके तांच्या घरा कडेन देखून येवन प्रोटेस्ट करतले हें सामकें नक्की आसा। सेकेंडली आजच्या दिसाक इनफॅक्ट आज एक मराठी पेपरार खंय तरी वाचला की आमदारांचे खंय लोन्स आसा, इलेक्शना टायमार लोन काडिल्ले कितले कोट्यांनी रुपयांनी लाखांनी रुपयांनी लोन काडिल्ले, सो ते तांकां पेमेंट करपा जायना, रिपेमेंट करपा जायना म्हणून तांकां दुसरे सायडीन वचपाची इच्छा जाल्ली आहा आनी ते सायडीन गेल्यार आजचे दिन येतले म्हणून अशी म्हण तांची एक आशा आसा। आयज एक्चुअली खरें पळोवंक जाल्यार आयज आमकां स्ट्रॉंग ऑपोजिशनाची गरज आसा। स्ट्रॉंग ऑपोजिशन ना सपोज न्हू जाल्यार गोंय काबार आमी मनोहर पर्रीकराक पळयला हेच्या पयलीं जे तेणी ऑपोजिशनान रोल प्ले केलो न्हू बरेंतलो बरो रोल प्ले केल्लो, पूण आयज तुमी कोण ऑपोजिशनान रावकूच सोदिना, तुमी निवडून येयले काय तुमकां रुलिंगान बसोंक जाय। अरे 40 कशे फीट जातले तुमी रुलिंगान? हां अरे मात तरी ह्या गोंयच्या हितान चिंता, सगळे एक्टिविस्टांनी करपाचे, लोकांनी करपाचे, तुमी कितें करतले? तुमी पयशे करतले, मजा मारतले? हो गोंयकार तुमकां एक प्रश्न विचारता, कित्याक सांग आयज खरी गरज आहा ऑपोजिशनाची, रुलिंगाची गरज ना। अरे तो क्रायम रेट खंय पावला तो पळया मरे, तुमी एसेंब्लीन जे उलयले खबर आहा मरे, ती मरे परिस्थिती कशी खबर आहा? हांव तुका मारता, तूं दुखलेल्या भशेन कर, दशावतारी नाटक केला तुमी आणि आमकां गोंयच्या जनतेक ग्रहीत धरले तुमी, कळ्ळें तुका? हांव मागता आख्ख्या गोंयच्या लोकां कडेन हे जर सपोज हेवटेतली तेवटेन उडकी मारता न्हू, हेंच्यांनी इलेक्शन फेस करपाचें, कापास जाता इलेक्शन फेस करा, कळ्ळें तुका? ना जाल्यार आहा थंय रावा, ऑपोजिशन बसा, आमची सेवा करा, आमच्या टॅक्साचो पयसो तुमकां वयता, तुमी तुमच्या जिवाचेर थंय ना, आमी पे करता तुमकां, ईच एंड एवरी फॅसिलिटी मेळटा तुमकां, आमचो विश्वासघात करूं नाका, इतलीच आमची मागणी।